आम्ही हांगासर जे म्हापसा पोलीस स्टेशनार आयले ते कंप्लेंट दिवपाक आयला, सगळे जमल्या आणि धार्मिक भावना दुखावल्या ह्या बद्दल आसा. आणि हे बाबीट म्हणून एक आसा फर्नांडीस आणि एल्बस्टन मार्टिनस, हे दोग जाणांचे आसा आणि आनीकूय कॉमेंट्स आसा हातून. ह्या हातून आमी पळयला की आमची सीता माता, श्रीराम, भगवान परशुराम आमचे कसले कॉमेंट्स हांव हांगा वाचून दाखवू शकना, इतले घाणेरडे कॉमेंट्स आसा. हो विशय कित्याक गिरप जालो, कित्या खातीर जालो हाचो विशय आमी हांगासर हे करना, कित्याक आमी ताचे विशय ते सगळे चालू आसा. त्या संदर्भात अरेस्ट, FIR आणि कितें कट्टर हो विशय सगळो आसा. पूण त्यामुळे हांगासर आमच्या कोणे तरी कितें केलें म्हणून हिंदूंच्या देवदेवतांचो अवमान करपाचो कोणाकूच हक्क ना. खंयच्या कायद्यान बसता ते पयलीं आमकां दाखोवचें सरकारान आणि ह्या पोलीस यंत्रणेन. म्हणून आमी 295A, सेक्शन 153A, 504 आणि 5052 हाच्या अंतर्गत तांचेर एक्शन घेवची. हांगासर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन येलो क्रिएट करता. आयज म्हापसाचे जे नागरीक आसले ते येयल्ले आनी तेणी कंप्लेन फायल केल्या रिगार्डींग ऑफेन्सिव्ह सोशल मिडिया कमेंट्स हर्टिंग हिंदू रिलिजियस सेंटिमेंट्स. सो तेणी कंप्लेन दिल्या अगेन्स्ट 2 पर्सन्स. सो आनी तितून तेणी फेसबुकाचे हे अटॅच केल्लेले आहा ऑल कमेंट्स. सो ते आमी आतां व्हेरीफाय करतले कितें आहा ते, आनी एज पर लॉ लिगल एक्शन कितें आहा ते घेतले.